मोळा बाबा भयणीनो, जेजू तोव्याचें काम करतालो. ताचो पोस्कोपाय बापूय जोझफ तोव्याचें काम करतालो. आनी तोव्याचें काम करता आसतना तांकां झू करूंक पडटालें. झू ह्या बैलांच्या खांद्यार बसयतात. ती तांकां खबर आसली कशे भाशेन ते वजन बॅलन्स जावंक जाय, नाजाल्यार ते बैलांक त्रास जाताले आनी तांचें ते वजन उखलूंक कठीण लागतालें. सो ते लाकडाची झू बरे भाशेन वेवस्थीत त्या बैलांच्या खांद्यार बॅलन्स वेट म्हणून बसयताले. सो जेजूक ती प्रतीक वापरता. तुमी तुमचो त्रास, खोंती, दुखी सदांच्या जिवितान अनुभवतात, ते तुमचेर भार घालतात. जेजू म्हणटा म्हजे बरोबर येयात, तुमचो भार, तुमचे खोंती दुखी ते जुवा परी म्हज्या खांद्यार आनी तुज्या खांद्यार बराबर आमी वावरुया. हेंच सायबीण मायनून केलें देवाचेर विस्वास दवरून. आपलें जिवीत सोडवणेची आनी सोडवणाराक दुसऱ्यांक दिवंक तेणें आपलें जिवीत अर्पिलें. तिणें जायते दूख त्रास घेतले. दिसती आल्ताराचेर आमी भाग्यवंत दिसता, स्वर्गार तावन पडल्या दिसता, तसलें जिवीत अणभवूंक ना. जायते दूख त्रास तिणें सोंसले. आपल्या पुताचे दूख त्रास तिणें सोंसले. देवाचेर विस्वास दवरून तिणें आपल्या जिविताचो फुडो केलो आनी तिका आमी स्वर्गाची राणी म्हूण मानता आनी आमी तिचे लागीं मदस्ती करता. जितले पावटी तिचे लागीं आमी आमकां आदाराक पावोवंक मागता, तितले पावटी ती आमकां आदाराक पावता. आनी तिणें बसयला जो कोण म्हजे लागीं ओ म्हज्या पुता लागीं विनोती करता आनी ताच्या उतरा प्रमाणे जियेता, तांकां हांव कधीच सोडची ना.